पहिली गजाल म्हणटा ती हो विषय जो हा पळय तो कितलीशी वर्सां चालू आसा सध्या प्रेझेंटली आनी लास्ट टायमूय येयल्ले हांगासर सरकारान जी आहा पळय ती जमीन जी आहा जमीन आपल्या नांवार केन्ना केली ती खबर ना पूण ही हांगासर ही मसण जी आशिल्ली ही मसण 4-5 गांवकारांची आसा आनी देवस्थानाची आसा. सो आज देवाची जमीन आसतना सुद्दां आज त्या देवाच्या जमनीचेर नाल्यार मसणीच्या जमनीचेर रोड एक्सेसिबिलिटी कोणी दिली. नंबर 1 शेत जे आहा पळय ते कन्वर्जन्स कोणी केलें. शेतान जे आहा पळय ती घरां बांदपाक शकता आनी कोणी परमिशन दिलें तांकां. आता 5 घरां हांगासर ते शेतान आयिल्ली आहा आनी फुडले खंय प्लॉट आनी 50-60 कितले प्लॉट आसा कितलेशे प्लॉट हांगासर करपाचे आहा खंय शेतान प्लॉट करपाक लागून सोदता खंय आनी हे शेतान प्लॉट आसलेले तांकां एक्सेस जमीन आहा पळय ती मसणीची जमीन आहा त्या मसणीतल्या जमिनींतल्यान खंय तांकां एक्सेस रोड दिल्लो आसा. आज म्हाका एक कळना की फाल्यां जो आहा पळय 25 मे बाळी आंदोलन लक्षात घ्या. हे लिडरांनी आयकपाची गरज आसा. कोण फाल्यां 25 मे ब्लॅक डे ह्या आदिवासी लोकांचो ब्लॅक डे दिसा 25 मे प्रेरणा सेलिब्रेट करता म्हणल्यार इन्स्पिरेशन मारला तो दीस बरो दीस इन्स्पिरेशन जावपाचे म्हणल्यार कितें आमी इन्स्पायर जावपाचे आनीक 2-3 जाणांक मारून उडोवपाचे. ह्या जे फाल्यां जे घडणूक घडपाची आहा 25 मे जो काळो दीस आसा बाळी आंदोलनान मंगेश आनी दिलीपाक मारून उडयल्लो दीस हे दीस जे सेलिब्रेट करता त्या मनशाक विचारूंक सोदता की हांगासर जे जितले लोक जमिल्ले आहा तुमी कोण आदिवासी काय ना हे सगळे एसटी लोक केप्यां हे गुडी जे आहा पळय गुडयेचेर हांगासर सगळे एसटी लोक आहा कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. आज म्हाका एक विचारपाक जाय की तुम्ही फाल्यां जो दीस करता पळय 25 मे जय जयकार करपाचो मारून उडयल्ल्या भुरग्यांचो जय जयकार करता म्हणल्यार बरें जालें म्हणून सोदता तर तुमी आणि आज ह्याच जाग्याचेर मुद्दम पळया हे सगळे आदिवासी लोक हांगासर भायर सरलेले आहा आपलो गांव वाटोवपा खातीर आनी आपलो गांव कित्याक लागून वाटोवपा खातीर एकदा एक्सेस रोड जालो हांगासर शेतांनी भरपूर जाग्याचेर प्लॉट जातले. हे प्लॉट खंय हांगासर गांवचो कोणाक प्लॉट घेतला हे पळया एकूय प्लॉट जो हांगासर गांवच्या लोकांनी घेतलो ना ह्या शेतांनी प्लॉट करून दिल्ले आहा आनी ह्या शेतांनी प्लॉट केल्ले एक्सेस रोड पयलीं घरां बांदूंक दिल्ली तुमी आनी आतां तुमी म्हणटा की मसणींतल्यान तुमकां रोड जाय आनी आज तांचेर खंय कंप्लेन जाल्ली आहा की रोड कित्याक लागून फोडलो काय म्हण. पयली गजाल पंचायतीन येवन दाखोवपाची गरज आहा की हो गव्हर्मेंटाचो रोड का हो पब्लिकान केल्लो रोड. गव्हर्मेंटाचो रोड जाल्यार क्रिमिनल केस जावपाची येता पब्लिकान इलिगल केलो जाल्यार केसीस जावपाक शकना. तांच्यांनी पयलीं येवन दाखोवपाची गरज आसा पंचायतीन की हो परमिशन जे आहा पळय ग्रांट केले. अशें आयकूंक आयलां की परमिशन जे आहा पळय ते दुसऱ्या सायडीच्यान दिल्ले आहा आनी खंय तळेबान आनी तो खंय ती खंय रोडाचे खंय टेंडर बीन काडले तो रोडूच जावंक ना खंय अजून पर्यंत आनी हांगासर हाडून खंय त्या रोडाचे खंय मटेरियल हाडला आनी हांगासर घातला खंय म्हणल्यार हे कितें चल्लां तुमचें. म्हाका एक कळना हो सरकार दोळे ओपन करून आसा काय हे करून जाय ते भाशेन करून दिता. आज खंय तांचेर कंप्लेन जाल्ली आहा खंय सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ती एट्रोसिटी केस आहा पळय ती तेंचेर जावपाक जाय. हांव कमिशनाक रिक्वेस्ट करता जे कमिशन आसा तूं हे सुमोटो घेवपाची गरज आसा कित्याक एसटीच्या एरियेन म्हणल्यार क्रेमिटोरियम आसा त्यांचे प्रॉपर्टींतल्यान तुम्ही डॅमेज करून रोड व्हरून थंयसर एक्सेस दिता इलिगल एक्सेस दिता. दिस इज टोटली इलिगल. दुसरी गजाल म्हणटा ते देवस्पान करताले शिगमो करताले खंय हांगासर. आतां म्हाका एक सांग शिगमो करताले ते बंद करपा लागून कोणी अलाव केले रे. तुम्ही म्हणटा की हिंदूचे सरकार म्हणटा मरे हिंदूचे सरकार शिगमो हिंदूचो न्हू तो शिगमो ऑलरेडी कोणाचो दुसऱ्याच्या नांवार केल्लो काय कितें. बीजेपी सरकारान सांगपाची गरज आसा की हो शिगमो करप अलाउड ना. आयज ते भायरसून हिंदू कोण तो सांगपा खातीर दुसऱ्या भायल्यांसून हांगासर येवपाचो आहा खंय भायरसून हाडपाचो आहा खंय फोंड्या एरियेन येता जाल्यार आयज सांगपाची गरज आहा हे जे आदिवासी हांगासर जमलेले आहा पळय ते हिंदू परंपरा मानिना हे तुमच्या लिस्टान येयना हे गणपती पुजिना हे देवस्थानाक मानिना हे सांगा हे क्लियर कट करा. तुमच्या नदरेन बीजेपीच्या नदरेन हिंदू लोक कोण हे सांगपाची गरज आहा. हे जितले हांगासर आदिवासीचे लोक हांगासर जमिल्ले आहा पळय हे आपले गांव वाटोवपाक लागून जमिल्ले आहा. आज तुम्ही ऑलरेडी अर्दो गांव जे आहा पळय भायल्या लोकांक विकून काबार केल्ले आहा आनी आज तुम्ही तर 5 प्रॉपर्टी थंयसर पळयल्यो 5 घरां पयलीं तांकां तुम्ही परमिशन कशें ग्रांट केले रे पंचायतीन. जे इलिगल सेटलमेंट झोन आहा तो सेटलमेंट झोन आहा जाल्यार दाखया सेटलमेंट झोन आहा तो
आणि हे जे प्लॉटिंग करपा लागून तुम्ही एक्सेस रोड जो आहा पळय तो हांगासर मसणींतल्यान दिता, मसण कोणाची रे? सरकारान पयलीं सांगपाची गरज आहा, म्हणल्यार ह्या लोकांनी शिक्षण त्या टायमाचेर नाशिल्ल्या कारणान ह्या लोकांनी समज ऑब्जेक्शन घालूंक ना जाल्यार तुमच्या नांवार जाली. गव्हर्नमेंटाच्या नांवाचेर ही मोसण कशी येयली? या फॉर्म 114 कोणाचे आहा कळपाक जाय. गांव आयिल्लो पळय अरे म्हाका एक सांग, हे गांवचे लोक हांगासर येवन पयलीं बसला काय तुम्ही पयलीं बसला? लिबरेशन केन्ना मेळ्ळा आमकां? आणि लिबरेशन मेळोन कॉन्स्टिट्यूशन केन्ना लागू जाला आणि मागीर कायदो केन्ना एप्लिकेबल जाला? जेन्ना तर हे लोक हांगासरच स्थानिक आहा, तुमकां लक्षात घ्या, गव्हर्नमेंट तुमचो आतां जाला जाय, पूण हे जे आदिवासी जे लोक आहा पळय ते 10,000 वर्सां पयलींच्यान हिस्ट्री आहा. आयले रावले कसले जी खाजनां आहा पळय ती तितून रयले, दोंगर आहा तेजे मरड करून मरडाचे पीक रयले आनी खाल्ले आनी जगले बीन. आणि आज तुम्ही त्याच जमनीचेर जगला आनी त्याच हेजेर तुम्ही इनजस्टीस करपा लागून मुखार सरलेले आसात. म्हाका एक विचारपाक जाय, आयज ट्रायबल मिनिस्टर जो आहा पळय तो रमेश तावडकरान सांगला की आमी खंय सगळे एकठांय येवंक जाय. एकठांय येयल्ले आहा, आयला मरे एकठांय? हे लोक आयला ते एकठांय, ते एसटी न्हू, हे लोक एसटी लोक येयले अन्याय जाता म्हणून. तुम्ही एकठांय येता फुडल्या फावटीची तिकेट मेळपाक जाय म्हणून. तुमकां तर तिकेटी वचपाचें आहा. तुम्ही वासंती सालेलकराक मारून उडयले त्या टायमाचेर तुम्ही गायब. रामा काणकोणकराचेर अत्याचार जावन त्याच्या तोंडान शेण घातले, आदिवासीक दाखोवन दिले की हे शेण घालून सुद्धा तुम्ही काय करपाक शकना म्हणून. हे लिडर तेन्ना खंय आहा रे? तेन्ना पोझिशनाक घेवन उबे रावल्ले आसले. कोण स्पीकर आहा, कोण मिनिस्टर आहा. आणि आज जेन्ना अत्याचार जाता पळय तेन्ना काय ना तुम्ही. आज दोन कडेक तुमकां सांगता, दोन कडेक आज अत्याचार चालू आसा एसटी लोकांचो. एक हांगासर गुडयेर हांगासर चालू आसा, दुसरे कारापूर चालू आसा. तेही लोक सगळे एसटी लोक. तो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट येता की लोडान फूल गांवच विकतो घेतलेलो आहा, फूल गांवच विकतो घेतलेलो आहा. आणि हांगासर कोण खंय एनआरआय आहा खंय, आणि तेणी खंय आयज सगळे प्लॉट करून विकपाक सोदता. अरे म्हाका एक कळना, आमी गोंय साल्वार करूंक म्हणटा मरे, कोण कोण म्हणले, कोण विकता म्हणटले? हांगासरलो वोटर तो आता म्हाका एक कळना. आमी म्हणटा गोंय साल्वार करुया, गोंय साल्वार करुया, गोंय साल्वार करुया. भायर सुनूय सुद्दां म्हणटा आमकां गोंय साल्वार करपाक जाय. जाल्यार गोंय तर साल्वार करपाक जाय जाल्यार गांव साल्वार करचे पडले. गांवच्यो जमीन, गांवचे प्लॉट, म्हणल्यार तुमी सगळे प्लॉट विकतले आनी मागीर भायर वयतले आनी मागीर प्लॉट भायर सुनूय प्लॉट विकतले जाल्यार खंयचे गोंय साल्वार जातले रे? हे कंप्लिटली म्हाका एक डायरेक्ट हांव वॉर्निंग कॉल दिता. वॉर्निंग कॉल कोणाक? हे सगळे मंत्री आहा पळय पयलीं आमच्या मंत्र्यांक दिता वॉर्निंग कॉल. हांव रमेश तावडकराक आणि बाकीचे जे तुम्ही एकठांय येयला, अजून पर्यंत एकठांय कोण कोण येयला ते मंत्री दिश्टी पडून ना, पूण एकठांय येयला जाल्यार एकठांय आनी ह्या लोकांच्या वांगडा रावा. इलेक्शनाक समाजाच्या नांवान वोट मागपाक लागून येनाका. इलेक्शनाक समाजे मंगेश आनी दिलीपाचे फोटो लायता, काउंटर करता आनी आमकां वोट मारा म्हणून सांगता. मेळ्ळे तांकां जस्टीस? खंय मेळ्ळे तांकां जस्टीस? त्या लोकांनी येयल्ले मरे ट्रायबल एरिया नोटिफाय करा म्हणून. आज जरी तर हो गुडयेचेर तर हो एरिया जो आहा पळय तो ट्रायबल एरिया म्हणून क्लस्टरान नोटिफाय जाल्लो जाल्यार आयज कोण हांगासर प्लॉट विकपाक पावपा नाशिल्ले. कायदे अनुसार तांकां प्रोटेक्शन मेळपाचें, तांचो कल्चर प्रोटेक्ट जावपाचो. आयज खंय अशें वायट दिसता की हांगासर खंय शिगमो सुद्दां करपाक लागून अलाउड करिना. शिगमो करपाक लागून सुद्दां दिना मरे तुमी आदिवासी लोकांचो. जाल्यार आनी कितें उरलेलें आहा म्हाका सांग पळया. आनी कित्याक लागून तुमी म्हाका एक सांग पळय, तुमी म्हणटा की आदिवासीच्या लोकांच्या वांगडा आहा म्हणून. तुमकां तर कन्सर्न आहा जाल्यार तुमी येवपाची गरज आहा मरे हांगासर. हो केपें तालुका केपें मरे पडटा सालसे. पूण लागीं तर पळोवपाक जाल्यार हांगासर केपें गेल्ले आहा. सड्यांचो डिस्टन्स ना हांगासर. तावडकराक हांगासरल्यान पावल्लो अर्दे वराची वाट, अर्दे वर 1.5 वराची वाट. सो म्हाका जाल्यार दिसता की यांच्यांनी कमिशनाकूय हांव सांगूंक सोदता, तुमी कान घडटलो, त्रासान जातलो, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाक रावल्ले आहा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करप जावपाक जाय. हांव म्हणना लोकांक की रोड फोडा म्हणून, पूण तुमी रोड फोडपाची परिस्थिती तुमी कशी हाडली रे? कशी हाडली तुमी म्हणल्यार तुमकां जाय तें करतले तुमी आनी तुमकां जाय तें परमिशन जाय तें कितें करूंक मेकळे जातले. म्हाका दिसता की सरकारान, बीजेपी सरकारान, प्रमोद सावंताच्या सरकारान तुम्ही खऱ्यांनीच आदिवासीच्या लोकांच्या वांगडा आसा जाल्यार तुम्ही हांगासर या. आता कोण आयला रे आजपर्यंत? कोण आयले हा? कोण आयला? मिनिस्टर आयला? कोण कोण ऍक्शन घ्यात. हांगासर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे खंयची पडटा? कुंकळे. कुंकळे म्हणल्यार हांव युरी आलेमावाक सांगूंक सोदता
लीडर ऑफ ऑपोजिशन हांव रिक्वेस्ट करता की हांगासर येवन हो विषय प्लीज रिझॉल्व करचो आणि हो सरकारा कडेन मागचो. कित्याक लागून हे सगळो गांव हांगासर इतलो गांव सगळो हांगासर येयल्लो आसा आणि जितले ओपोनंट आहा जे फाल्यां सकाळी भाशिंगा बांदून इलेक्शनाक बसपाचे आहा तांकांय सांगूंक सोदता की बाबा तुम्ही यो आणि ह्या लोकांच्या वांगडा रावा. म्हाका पणजेच्यान हांगासर येवपाची गरज नाशिल्ली. आज तुम्ही मुखार सरपाक जाय. इलेक्शना टायमा पुरते तुम्ही भायर सरनाका. आयच्या दिसा तुम्ही कळपाक जाय की तुम्ही आदिवासी लोकांच्या वांगडा आहा काय तुम्ही ज्यांच्या हांगासर वोटिंगूच ना त्यांच्या वांगडा आहा. हे स्थिर आसा. हांव म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट आसा युरी बाबाक आणि सगळे ओपोजिशन लिडर्स जे आसा पळय सध्या प्रेझेंटली गोंया खातीर वावुरता आणि गोंया खातीर झगडटा पळय म्हणटा पळय तांकां हांगासर येवन ह्या आदिवासी लोकांच्या वांगडा रावा आणि तांचो इश्यू आहा पळय तो रिझॉल्व करपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळी तर समज वयर सकयल कितें जालें जाल्यार लक्षात घ्या. आता तुम्ही सगळी पोलीस स्टेशनार वचपाक रेडी आहा पळया कितें म्हणटा ती पळया. तांकां फाल्यां सकाळी पुलीस स्टेशनान वयचे पडले जेलीन वयचे पडले वयतली तांचे पळया. आणि हे तर आयज बंद जायना न्हू. हे खूप जालें. हे पॉलिटिक्स तुमचे कमिशन बेज पॉलिटिक्स आहा पळय ती बंद करात. गांवच्या लोकांकडे तुमकां आमी अटॅक करपाक लागून आनी गांव त्रासांक घालपाक दिवपाचे ना आमी. महादेव देवस्थानाचो महाजन जावन आसा. ही आमची देवस्थानाची मसण जावन आसा. पिळग्यांची पयलींची मसण आणि 5 गांवांची मसण ही आमची. गुडीवयली गांवकार, तळ्यावाडी गांवकार, जुरेवाड्यावयली गांवकार आणि कालेकार आणि तळ्यावाडी गांवकार ही आमगे पारंपारीक मसण. हांगा पयलीं सगळो शिगमो जातालो, गडी जाताले, आमगे होळी जाताली, सगळें जातालें. हें आतां बंद पडलें आसा. आतां ही आमी हो रोड कोणी तरी केले आसा आमगे मसणीक. तो रोड आमकां नाका. विदावट एनी परमिशन कोणालें गव्हर्मेंटाचो परमिशन नासतना हो रोड केल्लो आसा. ओके. आतां गव्हर्मेंटान हेचेर खास लक्ष घालचें आणि ही आमगे देवस्थाना जमीन आमकां परत देवस्थाना दिवची. ती बाय मिस्टेक गव्हर्मेंटाक लागला क्लेम. ती कोणीच क्लेम केली ना म्हणून ती गव्हर्मेंटा नांवार लागला. ती आमगे देवस्थानाक महादेव देवस्थान मुळे आमकां ती मेळपा जाय परत. 3500 स्मृती जमीन आसा. आणि आता समज कोणी मेलो जाल्यार तुमकां ऑप्शन कितें आहा लासपाचें? आमगे मेन म्हणल्यार हे स्पेशलिटी हे मसणी म्हणल्यार पुरपाचें. पयलीं साकून लास्टा पयलीं साकून नाचनाक म्हणटले नाचनाक म्हणटले कित्याक ते वाडटले घरात म्हणून आपण नाचनाक म्हणटले ते जापा मेन म्हणल्यार लोक पुरतालेच. आतां लोक लासता. मेन म्हणल्यार कितें? मेन म्हणल्यार कितें ही जमीन पयलीं आमगे गांवकारांली जमीन. ती बाय मिस्टेक पुर्तुगीज टायमार ती भाडकारशाही येयली, भाडकारा नांवार गेली. भाडकारा वयल्यान ती मागीर भाडकारान ती देवा परत सोडली आनी कोणीच क्लेम केला म्हणून ती परत गव्हर्मेंटाक लागली. आतां ती आसली तशी आमगे महादेव देवस्थान मुळे त्या देवाक परत दिवची. आमगे देवस्थाना प्रॉपर्टी खूब आसा तशीच ही आमगे देवस्थाना प्रॉपर्टी. नाव कितें तुजें? म्हाजें नांव महादेव गांवकार गुडी. जाणटी कितली पिळग्याची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचें? आमच्या भुरग्यांच्यान गाडी करून मडगांव मडणें घेवन वचोन जातली? आमी वयची नाही. कित्याक कंप्लेन घेतो आमी? कंप्लेन घेवपा नाय. ही आतांची जमीन आमगे म्हादेवा देवस्थानाची. सगळो शिगमो गड्या सगळं हितूंतल्यान सगळं चाली होळी बी हितूंतल्यान वयताली आनी आतां तांकां रोड करपाक दोघांची कशी कंप्लेंट करते दोघांची कशी घालतली? 5 वाड्यान लोक आसा गांवकार. 5 वाड्यान लोक ह्या मुसळी येताय. गांवकारच ना बाकी लोक एंटी ना हितून येवपाक. 5 वाड्यान घालपाची 5 गांवकार आसाचे. सगळ्या लोकांनी येवन खोडले हे सगळे रस्तो. त्याक रस्तो करून दिवची नाही ना आमी. आमची मसण आमकां जाय. इंडियन का फॉरेनर तो सांग प्रॉफिट केली तो जिन इंडियन का फॉरेनर तो कोण का म्हणून पयली त्या गोंयचो कितें तो गोंयाक चाळोवन घालतो तो कोण? हा तो उलोवपाक आमी कोण? तो गोंयचो जिमीके कितें आसा का? जमीन मुगार घेतला ते प्लॉट करून आपल्या हितून रोड घेवचो. मसणी घेवचो न्हू. 10 लोकां त्रास करचो आमगे 5 वाड्या लोकां. आम गांवकारांच येवपाची राट बाकी लोकांना. ही 4 वर्सां जाली मरे घरा 5 वर्सांक
हे लोकांक आम्ही आयकोपाचे एवढे मुणीच चलना असलो आणि आता मुसनं व्हरोंक जाय खंय तांकां ही आमगेली मुसळ हा जाय जाल्यार शेतांतल्यान मुसनं व्हरता ती शेतांतल्यान व्हरा मुसना लोक प्लॉट घेताय लोक आपण रोड सोडताय प्लॉट विकताय आता रोड प्लॉट विकताना बाबा त्याक रोड जाय म्हणून खबर नासली जाल्यार दुसरे म्हणल्यार त्या लोकांक कळोंक जाय आसलें आपल्याक रोड खंयचो तें कळोंक जाय आसलें पयलीं कितें करता आनी कितें हें करता एवढे मूस पसून येनासलो वाट चड वाली आनी जंगल असले मारून खायले तेंच्यांनी आनी परत हाडयताय परत करताय रस्तो करपा येता ना दिवचे रस्तो आमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.